सुरवातीक गायन घेऊया A11. देवा तूं आमचो रोम, तुका बसूंक वंदूक येता. देवा तूं आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तूं आमचो रोम, तुका बसूंक वंदूक येता. देवा तुझा आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापाक पुताक आत्म्याक, वंदन महिमा सासनाक. बापाक पुताक आत्म्याक, वंदन महिमा सासनाक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय आनी मागीर मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता मार्सिलिनो फेर्नांडीस हाच्या घरच्या ओत्म्या पासत. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. जायतीं जाणां कोवीड पिडेक सांपडलेलीं आसात आनी आपणा पासत माग म्हूण सांगतात. जुलिया डिसिल्वा, फियोना आनी युलालिया कुलासो, मारियो झेवियर, SP फेर्नांडीस ही सगळीं आपणा पासत मागूंक लायतात. सबीरा शेख आपणाच्या घोराब्या पासत मागूंक लायता. आनी जायतीं जाणां हॉस्पिटलांनी आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया. जे कोण दोतोर आसात, नर्सी आसात, हेल्थ वर्कर्स आसात तांचे पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. आयज एडवर्ड आनी आंजेला रोजारियो आपल्या लग्नाची 25 वर्सां मनयतात. देवान तांचेर आनी तांच्या घोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजून आपल्या शिसांक आपोस्लांक विचून काडले, तांची सेवा करून दाखयली. निमाण्या जेवणार तांचे पांय धुवन आनी त्या उपरांत तांकां पाठयले सेवा करूंक, पाठयले दुसऱ्यांक बोगसूंक, पाठयले आपलें राज फुडें व्हरूंक. देवाक आर्गां दिवया. आमकांय जायते फावटी हेच भाशेन देवान विचून काडल्यांत, आपयल्यांत, सोयेक दिल्यात. पूण आमचे बेसार मायेक लागून वो आमचींच चिंतनां आनी आमचे आवडे घेवन आमी जायते फावटी असले सोयेक पिड्ड्यार केल्यात. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीं म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून कणान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच चांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीं म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा स्वयं ताचे पुर्विल्ले वडविके परस वर्तें करून तुवें उबारलें. उतरां वर्त्या मोगान आनी काकलुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास दवर. पवित्र स्नानाचे गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरलें. तर आमचे जिणेन तुजे कृपेची देणी तूंच सदांकाल सांबाळून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान
जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना आमेन. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफास्तान तारवार बसून पेन्फिलियेच्या प्रेगाक गेले. हांगा तांकां सोडून जुवांव इस्रायलाक परतलो. पूण हेर सोगले प्रेगातान फुडें वचून पिसिदियेच्या आंतोकेन पावले आनी सोनवारा दिसाक देवस्थानान भितर सरून थंय बसले. सुमोर्तींतलीं आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलीं वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावानो, तुमकां खोशी जाल्यार तुमच्या पोरजेक उपसां करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातांत कुणां करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आयकात. इस्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडलीं आनी तीं विदेशी कशीं इजिप्तान आसलीं तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडल्या पदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं. 40 वर्सां तांकां अरण्यांत सांबाळलीं. कानांत 7 राष्ट्रांचो भस्म करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत सॅम्युएल प्रवादी हे पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाच्या कुळाचो किसेचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निकडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खोश्यो तो करतलो. आपले भासावणे पोरमोणे दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवंडार उपजयलो. जुवावान आख्खे इस्रायलाचे पोरजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपले जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुवावान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय, म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर हें, देवाचें वड कर. आमचो जाबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटेल्यांव. आमचो जाबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटेल्यांव. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगटतलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोंड करून दवरलाय. आमचो जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटेल्यांव. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोठ करतलो. आमचो जबाब तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटेल्यांव. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान
तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप. आमचो जाबाप. तुजो मोग सर्वेस्परा सदां काल वाकाणटलें हांव. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोमीत जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय, मेलोल्यांतलो मालगडो. दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें दुलीं आमचीं पातकां. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपल्या दोनयावून चाकोर व्हड न्हय, तशेंच पाटयतलो कोण आपणाक पाटयला ताचेवून व्हड न्हय. हें जाणा जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विचून काडल्यात ते हांव जाणा. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळोवन येवंक जाय, जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सोत मानचे खातीर. हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाटयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलायन वर्कर्स, हें उतर आमकां ह्या दिसांनी जायते पावटी आयकूंक येता. आयज सेरमांव हांव सांगना, पूण आयज काल जो हांवें सेरमांव आयकलो हे हेल्थ वर्कर्स म्हणजे दोतोर नर्सी ज्यो आसात, वॅक्सिनेशन घेवपाक गेला तेन्ना जो हांवें आयकला तेंच तुमचेय लागीं वाडटा. हे हेल्थ वर्कर्स म्हणटात, फर्स्ट वेव जेन्ना आयली तेन्ना आमी सगलो भार घेवन वावर केलो, जायत्या जाणांक साल्वार केले, बरी करून घरा धाडलीं. आमचेय मदलीं जायतीं जाणां बरीं ना जालीं, पूण आमी जाता तितलो वावर करून ही वेव जी आयिल्ली ती पयस केली. आमकां दिसलें, तुमकां दिसलें, ती म्हणटात सरकाराक दिसलें पॅन्डेमीक काबार, आनी आमी कॉम्प्लेसन्सी घेतली, म्हणजे आमी आनीक आतां काळजी घेना, आतां आमकां भिवपाची कांयच गरज ना, अशें म्हणून आमी सगळें लूज सोडलें. इलेक्शन रॅली केल्यो, पार्टीज केल्यो, सांगल्यार कोण आयकूंक सोदिना. मास्क घाल म्हणल्यार जायत्या जाणांची आपणाची शापदां आसात, सगळे आपणाक जाय तें करतात. आनी असल्या संदर्भान ही हेल्थ वर्कर्स म्हणटा, परतून आतां नव्यान जेन्ना सेकंड वेव हॅज स्ट्रक तेन्ना आयज आमच्यांनी हाताळपाक जायना, आयज सरकाराच्यान हाताळपाक जायना आनी आमच्यानूय हाताळपाक जायना. वी कॅनॉट मॅनेज. आनी कित्याक वी कॅनॉट मॅनेज? केसी वाडत आसात, आंकडे चडत आसात, मरणां जायत आसात, फेटल केसीस. आमची कोवीड हॉस्पिटल्स वो हॉस्पिटलांनी जे कोवीड वॉर्ड म्हूण केल्ले आसात, एक वॉर्डान फकत 2 नर्सी आसात. हेल्थ वर्कर्स उणे जाल्ले आसात, दोतोरूय मरून गेल्यात, नर्सी मरून गेल्यात. ट्रेन्ड जीं आसलेलीं तीं जायतीं जाणां बरीं नात.
आनी ही सेवा करूंक आमचे लागीं आयज फावो तितली मनशां ना, फावो तितले हेल्थ वर्कर्स नात. जे भाशेन पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे असली गोत जाल्ली आसा. एक वॉर्डान 100 जाण पेशंट आसात, फकत 2 नर्सी. तातूंतली एक हेल्थ वर्कर जी म्हणटाली खुद म्हजो सोयरो दुसऱ्या एका हॉस्पिटलान आसा, ताची खबर घेवपाक फोन केल्ले पावटी म्हणटा आजून पासून ताळ्यार इल्लेशें उदक पडोंक ना बाय, आजून पासून ताळ्यार इल्लेशें उदक पडूंक ना बाय. जाल्यार हीच हेल्थ वर्कर म्हणटा कशी भाशेन तांच्या ताळ्यार उदक घालपाचें, कशी भाशेन तांकां कुजमेत दिवपाचो, कशी भाशेन तांची सेवा करपाची. 100 कोवीड पेशंट आनी 2 नर्सी. आनीक मुखार ताणें सांगलें सकाळीं 8 वाजता ते दनपारां 2 वाजता मेरेन तें PPE कीट घालपाक जाय. आनी एक पावटी तें PPE कीट घातल्या उपरांत तें काडूंक जायना. ती 2 वरां जावं पासून शिफ्ट काबार जावं पासून एक उदकाचो थेंबो तोंडान घेवपाक जायना, वॉशरुमान वचपाक जायना. फकत ही जी दुयेंत आसा तांकां पळोवन तांची सेवा करीत रावपाक पडटा. जेजून आपल्या शिसांक विचून काडलेले आनी हेंच करूंक धाडलेले. हे खरे शीस म्हाका तांचे भितर दिसती पडले की सगल्या वेळार तयार रावूंक, सगल्या वेळार उधार जावंक हे आपल्या शिसांक जेजून धाडलेले. आनी तांणी तें केलें उधारपणान. ही सेवा आपले पांय धुल्या उपरांत ते समजले हांवें तुमकां कितें केलां तें समजल्यात म्हूण तुमी. हे हेल्थ वर्कर्स जे आसात म्हाका दिसता सांगनासतना, शिकयनासतना हेंच समजल्ले आसात की आमकां विचून काडल्यात, आमकां हो सोयेक दिला. जायना, कांसार जातात, वी आर एक्झॉस्टेड. पूण तरी आसतना हें एक्झॉशन आसून पासून हे हेल्थ वर्कर्स जे आसात ते वावर करतात. हेच जेजूचे खरें शीस आमच्यान म्हणूंक जाता. हें सगळें जाता आसतना आमी जी पोरजां आसा ती म्हणटात हॉस्पिटलान जायतीं जाणां येतात, टेस्ट करपाक लायनीक उबी रावतात, कितलेंय सांगल्यार आयकनात. सोशल डिस्टन्सींग, मास्कींग आयकनात, आपणाक जाय तेंच करतात. तें कोन रावतात. कितलें म्हणून सांगपाचें? हांकां सांगूंक वचपाचें काय हे जे पेशंट एक वॉर्डान 100 आसात आनी 2 नर्सी आसात तांकां पळोवपाचें काय तांकां सांगूंक वचपाचें? सांगल्यारूय कोण आयकना. इलेक्शन काबार जाल्यान आतां केसी आनीक वाडल्यात. ते म्हणटा सरकार कितें कोत्ता? सरकाराक कोणाचें पडलां? आपणाच्या पावराचेंच पडलां. आनी आतां लॉकडावन जातलें हेंय तिणें सांगलें. पूण लॉकडावन केन्ना? इलेक्शन रिजल्ट आयलो, सेलेब्रेशन जालें, केसीस वाडल्यो, आतां लॉकडावन. जाल्यार ही जी कोण आमी दीस आनी रातभर कश्टवता, न्हीद मेळना, झेम मेळना, रेस्ट घेवंक मेळना, पूण फकत ही सेवा करपाक आमी जरी तर करिना जाल्यार ती मरतात. वी कॅनॉट सी देम डायींग. कोण म्हणटा आपणाक बेड जाय, कोण म्हणटा आपणाक ऑक्सिजन जाय. कशे भाशेन इतलें आमी तयार करपाचें? जेन्ना पॅन्डेमीक देंवलोलो, कर्व फ्लॅट जाल्लो, तेन्ना ही तयारी करूंक जाय आसली, ती आजून पासून कित्याक करूंक ना? आनी आयज ही परिस्थिती आमचेर आयल्या, कशे भाशेन ती हाताळपाची? हाव टू मॅनेज दीस? जेजून आयच्या शुभ वर्तमानान म्हणलां तुमकां कोण मानून घेता तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका, म्हणजे देवाक, खुद देवाक मानून घेता. तुमचें जें कोण आयकता तें म्हजें आयकता, आनी जो कोण म्हजें आयकता तो म्हाका पाठयला त्या बापाचें आयकता, खुद देवाचें आयकता. आमी पोरजां कशीं आयकूंक तयार आसा काय? आमच्यो जण एकल्याच्यो व्हडल्यो व्हडल्यो फिलॉसॉफी आसात. जायते जाणांक कडेन आमकां दिसता आख्खें वरस काडलें पॅन्डेमिकान, कांयच जावंक ना, भिवपाची कांयच गरज ना आनी कांयच जावचें ना. भावार्थ दवरप बरो, पूण पिशेपण करप सारकें न्हय. जाल्यार आयज आमकां जण एकल्याक हो उलो आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता पावलू आनी ताचे सांगाती जे आंतियोकेन पावलोले, एका गांवांतावन दुसऱ्या गांवांत वेताले. आंतियोकेन जेन्ना पावले तेन्ना तांकां उलो मारलो, तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान ह्या लोकांक तुमचें प्रवचन करूंक जाता. एक सोयेक दिलो तांकां.
आनी सोयेक दिलो तेन्ना रोकडोच पावलू रोकडोच उठलो आनी ही सगली खबर तांकां सांगली जेजूक परगटलो. सोयेक मेळ्ळलो पिड्ड्यार करूंक ना. आयज आमकां भोव करून जीं कोण बरीं आसात तांकां जायते सोयेक आसात. जायतीं जाणां बरीं ना जावपाक लागल्यान, जायतीं जाणां पडपाक लागल्यान, जायतीं जाणां मरपाक लागल्यान, जायतीं जाणां उलो मारीत आसात, बेड दी, ऑक्सिजन दी, जेवण दी. आमी हॉस्पिटलान आसात तेन्ना आमचे घोराबे जे आसात फाटल्यान तांकां मातशें पळय, फुडें उतरां ती म्हणूंक पावना. पूण आयज गरज आसा आमकां सोयेक मेळटा. जीं कोण बरीं आसात तांकां तयार आसात काय आमी उठपाक, तयार आसात काय आमी ही जेजूचीं शिसां आनी हे जेजूचे आपोस्ल जावपाक जांकां जेजून पाठयले. आनी हें करता आसतना आनीक एक वस्त जी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी घडी ताचेर नदर घालपाक जाय. जेजू जाणा आसलो कोण घात घेतलो. जेजू जाणा आसलो जुदास आपणाचो घात घेवपाचो आसा. जो म्हजे बराबर बसला आनी ताटान हात घालता तोच म्हजेर खोंट मारतलो. पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा तें जुदासा सवें घडटलें हें जाणा आसलो. तरी आसतना ताका मानून घेता, ताका आपल्या जेवणान वांटो दिता. दुसऱ्यांक सगल्यांक उंडो खावंक दिल्लो, पूण ह्या शिसाक जुदासाक जेजून सोऱ्यान बुडोवन दिलो. आनी जो कोण म्हजे बराबर ताटान हात घालता तोच म्हजो घात घेतलो. जेजू जाणा आसलो. आयज घडी आमचो घात जाल्लो आसा. भोव करून जांच्या हातान पदवी आसली, जांच्या हातान मॅनेजमेंट करपाची पदवी आसा ते घडी आयज चुकल्यात. आनी ते चुकोंक घडी आमीय कारण. कित्याक ते जेन्ना चूक करतात तेन्ना आमी ओग्गी बरी बसून रावल्या आनी आयज आमचेर घडी ही परिस्थिती आयल्या. तर आयची ही मिसाची भेट भेटयता आसतना खेरीत भाशेन हे सगळे हेल्थ वर्कर्स जे आसात आयज कश्टवतात, एक्झॉस्टेड जाल्ले आसात, तांकां ह्या आल्ताराचेर उबारुया. जीं कोण हॉस्पिटलांनी कश्टवतात बेड सोदपाक, ऑक्सिजन सोदपाक, तांचे पासत मागुया. तांचीं घरचीं जीं एक एक दीस तांकां पळोवन रडटात, माग फादर तांचे पासत. ओन्ली प्रेयर कॅन हेल्प अस अशें दोतोरान सांगलां. जाल्यार मागण्यांत आनीक वेळ सारुया. मागण्यांत वेळ सारुया म्हणल्यार बेस्तींच बसली आनी मागणी केलें न्हू. आमचे मागणे काळजाचे खोलायेंतल्यान देवाच्या हातान सगळें सोडपाचें. अ प्रेयर ऑफ सरेंडर जावं दी. आनी जेन्ना आमकां सोयेक मेळटा कितेंय तरी करपाक कोणाय पासत भोव करून ह्या परिस्थितीन तेन्ना मुखार सरुया. तेन्ना की आमचे मागणें जें आमी करता तें फळादीक जातलें. आनी ह्या सगळ्या वायटांतली आमकां निवार म्हूण मागता आसतना होच जेजू आतां ह्या आल्ताराचेर येता. आपलें मांस आनी रगत नव्यान आमकां दिता. आपल्या रोगतान तो आमकां धुवंक सोदता. उक्तेपण दाखोवया, तयार रावया आनी ताच्या शिसां भाशेन जेन्ना जेजून धाडले तेन्ना उदारपणान भायर सरुया. गायन घेवया C18. याज्ञे गुंडो समोर पिता, आमची मना समोर पुया. आत्मिक गुंडो तयार करता, काळजा आमची तयार करूया. याज्ञे ताकालोच पेटयता, आमी आमची जीण भेटोवया. क्रिस्ता रगत तोको दिता, पिवंक आमी आयकी जावया. सुरकी जेवण तयार जातलें, बुगतान मारूंक लागीं सोऱ्या. क्रिस्ता रगत पिवून जातलें, आमच्या आत्म्याक तादोस कोरया. म्हज्या बाबा भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आमच्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊन भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमोड तुजे मुखार चडूं दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मूळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाडायेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन काडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बल्लाच्या वैभवान उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचेय पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजून विचून काडलेले आपोस्तल कशे, जेजून पाटयलेले शीस कशे आमी जाय तो वावर करपाचो आसा. भोव करून आमकांच देवाच्या हातान दिवन पेल्याचे सेवेक आजीर करपाचें आसा.
ही कृपा आमकां मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुशाल मनान काळजा भोवतीन कोरया मोजून कोरया जेवण. कुशाल मनान काळजा भोवतीन कोरया मोजून कोरया जेवण. ये तू जेजू आमचे मोदें, जाज आमकां उदो जिवें. Zabolidani masnicze, odmiancze wągotajcie, ekon tudzie amcze odbor, bapak pawoj amci bozo. Kushal monan, kalza bokin, koria mozon koria dziewo. Kushal monan, kalza bokin, koria mozon koria dziewo. पळयात, सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं
आमचे घायिल्ल्या सैमाक तूं ओखोत लायताय आनी तें नवें करून आमच्या सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घोटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आमी सगळीं बरे भाशेन आमची काळजी घेवंक आनीक एक फावटी सगल्यांक उलो सांगपाक बडी गरज ना, तरी परतून सांगता. जी हेल्थ वर्कर्स आसात, दोतोर आसात, तांणी केरीत भाशेन सांगलेलें आसा ह्या दिसांनी स्टे हायड्रेटेड, म्हणजे जाता तितलें उदक पिवचें. फ्रिजींतलें वो चिल्ड उदक पिवचें न्हय, जाता ते भाशेन गरम उदक पिवचें. चड गरमी चडटा जाल्यार व्हडलें शिजयल्लें नाका, पूण गरम उदक आमी पिवचें अशें मागलेलें आसा. कसलेय सिमटम्स आसत जाल्यार टेस्ट करून रिजल्ट येवं पासून रावो नाकात, पूण मातशे पासून सिमटम्स आसत जाल्यार जी काळजी घेवपाक जाय, जावं घरचें वखद करपाक जाय, जावं फार्मासींतलें वखद घेवपाक जाय, तें वखद घेवन आमी सगल्यांनी बरे भाशेन रावचें हें तांणी मागलां. तशेंच लॉकडावन आयज सांजेर सावन कॉमेस जाता 9 वाजता. हाचो अर्थ हो न्हय की ताच्याहून पयलीं आमकां जाय तें करपाचें आनी वायरस तेन्ना आसचो ना. फकत गरज जाल्यारूच भायर सरुया, घरांतलीं रावया मातशे भितर. आनीक लॉकडावन काबार जावं पासून बडे आनिकूय दीस आमकां जाय पडटले हें कर्व फ्लॅटन करपाक, कित्याक केसीस आमच्या गोंयांत खूब खूब वाडलेल्यो आसात. दुसऱ्या देशांनी पासून ना तितली पर्सेंटेज आमची वाडलेली आसा. ह्या पासून परिस्थिती गंभीर आसा. हें सगल्यांनी समजून घेवचें आनी जाता ते भाशेन आमचें मास्क घालप, एकामेका कडलीं पयस रावप, आमचें सॅनिटायज करप, हें सगलें बरे भाशेन करता आसतना जेवण गरजेचें. जें कितें आमी जेवता खाता ताचेर मातशें भर घालुया. हेल्दी फूड्स आमी जेवचे अशें दोतोरान मागलां. जाल्यार आमचें जेवण बरे भाशेन जावचें, आमचें पिवण बरे भाशेन जावचें, आनीक जाता ते भाशेन एकामेकाची काळजी घेवंक आमी तयार जावया. सुर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया F20. संसार सोंपोरिया तुमचे सांगाती हांव आसां. संसार सोंपोरिया तुमचे सांगाती हांव आसां. बापा नाका धाडला तसो तुका धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोलान सोगतेन देसान सगळ्याक मोचे गोवाय जाया. संसार सोंपोरिया तुमचे सांगाती हांव आसां. संसार सोंपोरिया तुमचे सांगाती हांव आसां. Tell me, what is the situation like where you are at the moment? It's difficult. Very, very difficult. I lost a priest, 30 years old, just 1 year of ordination, 5 days ago. But what is even sadder is to see people dying. And yes, the Christian hope, Christian faith keeps us up. But it's a difficult moment. And in the region you are in, Ranchi, and you are bishop in Ranchi,
it's a very poor region. Do the people have access to healthcare, or are they simply staying at home and fighting the virus on their own? That's our biggest problem here. Those who can rush their people to the hospitals. I have taken each of my priests personally to the hospital in my own jeep very often. And there's no way out. How do you do? When ambulances are not available to you. And are you not worried when you are bringing your priests and seminarians to the hospital that you too could contract the virus? No, I'm not worried. I'm not afraid. I must say that. So, because there were times earlier when there used to be plagues, the church was always in the forefront. Keep us in your prayers. Well, Bishop, continue the great work that you are doing, and our thoughts and prayers are with you, with the priests, with the seminarians, and with the people of Ranchi, your area, and with all the people of India. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you, Carl.